दिल्ली करायची हय 2 हॉटेलां चालतात. पंचायतीचे परमिशन ना ते दिल्लीतून परमिशन हाडतात. पंचायत राज्य कसले. जे लोक बीजेपीक म्हणून निवडून येयल्यात तांकां हे सायटीन ते सायटीन वचूंक दिवप ना. काँग्रेसीक निवडूंक येयल्यात तांकां हे सायटीन ते सायटीन घेवप ना. कित्याक धरतात जांकां खंय खंयचे धाडी घालतात ते असतात कितल्या पगाराचे 25,000 30,000 पगाराचे असतात. पण त्यांच्याकडे करोडांनी पैसे मिळतात. हे पैसे येतात खंयचे. आता आलीच झाले पळय इलेक्शन झेडपी इलेक्शन झाले. लोकांक खबरूच ना की झेडपीचे काम कितें ते. बरोबर. लोकांक कितें दिसता खबर तो की गांवांत डेव्हलपमेंट करता खबर आपल्या वर्साचे पयशे घालून करता म्हणून. लोकांक खबरूच ना की झेडपी फंड म्हणून कितें असता, पंचायत फंड म्हणून असतात. ते लोकांक तिचो कॅन्डिडेट बरो ह्याच्यात सध्या वोटिंगच जायना ना. माझे मत सांगता बाकीच्याचे सांगा ना. नमस्कार. नमस्कार. आमचो जो आज विषय हा पळय हो विषय खूप खास आसा. मतदान खूप लोक कमी करतात. तुम्ही म्हटल्या प्रमाणे 40% 60% मतदान जाता. ऍक्च्युली 100% जावपाक जाय. पण ह्या विशयाकडे वळच्या पयलीं म्हाका तुमचो थोडक्यान एक परिचय जाणून घेवपाक जाय. तुम्ही म्हटल्याच प्रमाणे आमकां सांगलें की तुम्ही 3 टर्म पंचायतीक आशिल्ले. सो तुमच्या सोशल लायफान एक सोसायटी खातीर कितें कितें योगदान आसा थोडक्यान एक परिचय तुमचो. नांव म्हजें गोविंद सदाशिव नायक. आमी पाणी पालये रावता. म्हणटकूच कितें आहा ल्हानपणा पासून आमी खूब गरिबीत वाडले. आणि मागीर जेन्ना मातशे मोठे जाले पंचायत कळोवंक लागली तेन्ना हांवें पंचायतीत भाग घेतला. आणि पंचायतीत सरपंच उपसरपंच मेंबर असो रावून लोकांक खूबशीं कितें कामां केल्यात. आमचो वाडो आहा हो असो आहा की जर कोणी मेलो बिलो जाल्यार कोणाक हांगा जागा बिगा ना. तांकां लांकडां दिवपाचें काम, तांकां जागो दिवपाचें काम हें हांव आजून चालू आहा म्हाजें. तें हांव करतां. तेका लागून काही वाड्या वयले जे लोक आहा ते म्हाज्या हातांत आसा. म्हणजे मी सांगलें थंय वोटींग करतात. हातांत आसा म्हणजे पयशे दिवन करतात अशें ना. वोटींग करतात. हेका लागून मी एक दीस असो वोटींग आदले दीस खंय तरी कोणा फ्रेंडा वांगडा गेलो जाल्यार एक धंदेकार बरो धंदेकार 40 लोक आपले घेतल्यात. आणि तो मतदानाच्या आदले दिसूच लोकांक त्या घेवन फिरोवंक वयता देवांक फिरोवंक वयता. म्हाका सांग ते सगळे डेली विजीस न्हय ते फिक्स लोक. अशा लोकांक तो घेता आणि जाता. कित्याक आपले दीस वाटवंक जाय. नाजाल्यार तांकां परत जर येयले जाल्यार परत तांकां आपले दिसांतसूनच देवांक व्हरूंक जाय. तेन्नाच म्हाज्या लक्षांत येयलें की अरे हो आतां येदो मोठो फॅक्टरीकार मनीस मतदानाक आदले दीस लोकांक घेवन वयता. हे सारकें ना. हे मतदान जे 40 लोकांचे खंय तरी जातलें आसलें कोणाक उबो रावलो ताका हें जावंक शकना. तेन्नाच म्हाज्या लक्षांत येयलें की कितें तरी हेचेर उपाय काडूंक जायो. म्हणून हांवें मनांत विचारलें कोणाक हाडून ताका सांगून मातशी इंटरव्यू दिवन गव्हर्मेंटा कडेन मागचें. आता म्हाका एक तुमी सांगा. आता हे तुम्ही एकीकडलो विषय सांगला. अशें गोंयभरांत खूब कडेन जालें आसतलें. दिल्ली सोडले म्हणून खूब जाणां भोंवपाक गेले. आमचे भुरगे गेले आसतले खूब कडेन गेले आसतले. पण हेजो एक आतां गव्हर्मेंटाक जर मेसेज दिवची जाली जाल्यार आमी कितें दिवपाक शकता किंवा आमी कितें सांगपाक शकता. कारण आतां लोक गव्हर्मेंट आयकतलो कारण आतां वेगळो भाग. पण तेच्या पयलीं एक पब्लीक पळयतले लोक हे व्हिडिओज सो ते तेंच्यांनी कितें शिकोवन घेवपाक जाय तुला कशें कितें. आतां म्हाका सांगा हे लोक गेल्यात बरोबर 40% आमचे मतदान झाले 45% झाले 60% झाले. पण ज्यो गव्हर्मेंट स्किमी आहात त्यो तर सगळ्यो लोकांक मेळटात. तांकांय मेळटात. भोंवंक गेल्यार तांकांय मेळटात. आमकांय मेळटात. हे सारकें ना. कारण आमची लोकशाही लोकांनी काडलेलो राजा जर जाता जाल्यार त्या लोकांनीच काडलेलो कायदो मेळोवन त्यो स्किमी सगळ्यांक मतदान करतल्यांक मेळोवंक जायो. मतदान ना करतल्यांक त्या स्किमी पासून मातशे दूर दवरपाचे प्रयत्न करूंक जाय गव्हर्मेंटान. कित्याक लागून तरच ते वोटींग करतले नाजाल्यार ते वोटींग करचे ना. जर तांकां गव्हर्मेंट मान्य ना कॅन्डिडेट ठेयल्ले मान्य ना जाल्यार ते एक करूं शकतात वोटींग जावन हेच्यार आपले वोट कोणाकच घालूं शकना. आपण एक गव्हर्मेंटान ताका एक हे कॉलम काडतो त्या कॉलमात आपले मत घालपाचे. पण 100% वोटींग जावंक जाय.
पण दादा म्हाका एक सांगा, पयलीं जेन्ना म्हाजे पयलेच वोट मारलेले खबर आहा 18 वयाचेर, तेन्ना हांवें चिंतलें, आमी एक्सायटेड आशिल्ले बरोबर. वोटींग मारतना. हांवें तेन्ना भरपूर प्लॅनिंग करून मारलेले. हय. तुमकां एक्झाम्पल सांगता, मातसो भायर वयता, एक म्हाज्या फ्रेंडाक विचारलें वोट केलें मरे काय म्हणून, हय म्हणपा लागले. पप्पान सांगलें 9 ह्या पार्टेक वोट मार, आपूण ह्या पार्टेक वोट मारले. खबर उरना की कोण कॅन्डिडेट तो. सद्या भुरग्यांचे हितून हालत ही जाल्ली आसा. सो हे कित्या खातीर घडटा म्हणल्यार बेजिकली तुमकां विचारपाक सोदता, कारण तुमी 3 टर्म पंचायतीन आशिल्ले, लोकांक काम खबर ना म्हणून आसा काय कित्या खातीर की भोंवप वचप हे सगळें निग्लेक्ट केलें वयता बेजिकली इलेक्शन पॉलिटिक्सांक लोक हे कित्या खातीर करतात? हे आताच्या भुरग्यांक, आताच्या माझ्या तरी अंदाजाप्रमाणे आताच्या भुरग्यांक लोकशाही म्हणजे काय हे तर कळूं शकना. कित्याक आमी जेका आपणाक पास एक आसा कॅन्डिडेट, तेका तो पास म्हणजे असा कॅन्डिडेट रावला काय ना हे भुरग्यांक आताचे कळत ना. भुरगे आपल्याच हेतूर असतात, खेळात असतात, आणखी असतात. तेका लागून ते कितें जाता, बापाय कडेन कोणी येयल्लो असता, बापूस राजकारणी असता किंवा असो जाणटो असता, तेका लोक सांगतात येवन कितें तरी तेच्या हातीत दितात आणि सांगतात तुजी 5वी मतां आहात ती म्हाका पडोवंक जाय अशें सांगतात. तेन्ना तो बापूस जेन्ना ते सांजे घरा कडेन येतात तेन्ना बापूस कितें करता, अरे हो पळय ही 5 वोटी हे आहात, हेंकां सकाळीं वचून मतदान करा अशें बापूय सांगता. तेन्ना ते भुरगे वचून सकाळीं मतदान करची म्हणून करप. पण ते खंयच्या बऱ्या व्यक्तीक केले का वायट व्यक्तीक केले हे बापायकूच खबर आसता, कारण बापायनूच सांगलेलें आसता. ह्या भुरग्यांक भितर इंटरेस्ट ना, भुरगे भितर इंटरेस्ट दिना, नाजाल्यार बुवा आपली फुडें कामां जावंक जाय, आपलो कितें विकास जावंक, हेच्यासाठी कॅन्डिडेट खंयचो काडचो हेच्यार भुरग्यांनी सुद्दां थोडो विचार करूंक हो. कॅन्डिडेट काडपाक भुरग्यांनी विचार करूंक हो, बाबा हो कॅन्डिडेट येयल्या उपरांत आमचें कितें करतलो, हो कॅन्डिडेट शिकलेलो आसा, हो कॅन्डिडेट बरो आसा, हे भुरग्यांनी ठरवप. बापायन सांगता तेका मत सुद्दां घालप सारकें ना, म्हाज्या मतान तरी सारकें ना. कारण बापूस मीच आसोन म्हाज्या कडेन कोणी हाडून पयशेय दिल्ले आसतले, हे तुजे 5 मताचे पयशे घे म्हण, पण ते भुरग्यांनी विचार करूंक हो, हे सारकें ना. अशी आमची लोकशाही चलची ना. लोकशाही हेतूर सारकी म्हाज्या हिशोबान तरी दिसता लोकशाही सोपत जातली आणि हे बरोबर जावचें ना. तुम्ही थोडक्यात सांगपाक शकता की लोकशाही म्हटल्यार कितें, जेणे करून आमच्या तरणाट्यांक कळटलें की लोकशाही म्हटल्यार कितें ती. थोडक्यात तुमी सांगता जाल्यार, कारण पयलींची लोकशाही आसली ती वेगळी आशिल्ली, आतांची टोटली वेगळी आसा. तुमकां तरी पयलीं एक चॅक करपाक कळटालें की आमी हेका निवडून हाडपाक शकता बेज ऑन दीस हे म्हणून क्वॉलिटीज म्हणून. आतां आमी कितले चॅक केले जाल्यार तो हांगासून थंय रावता. बरोबर. अशें आमी नॉर्मल सगळे कडेन पयल्लें आसा. सो कशें कितें वळखप तो लोकशाही म्हटल्यार कितें? लोकशाही म्हटल्यार कितें, बाकी राज्यांनी राजा असतात, आमच्याकडे सुद्धा आधी राजा असले. शिवाजी असलो तेन्ना निवड घेवची पडत असली, निवड शिवाजी राजा म्हटलो जाय. तसो आता जायना, लोकांनी काढलो तो राजा, हेका लागून लोकशाही नाव पडले तेका. लोक जेन्ना काढतात तो राजा. शिवाजीन आपल्या बळार मेळयल्ले राज्य आणि तो राजा जाल्लो. आता खंयचोही मुख्यमंत्री असो, कॅन्डिडेट असो, आपण मेळयना तेका लागून लोकांनी काडप अशें ठरयलें आणि तेका लोकशाही नाव ठेयलें. लोकांनी वोटिंग करून राजा काडप आणि तो राजा बसवप, अशें आतांचे पद्दती प्रमाणे जाल्लें आहा अशें म्हाका तरी दिसता. कित्याक आदी मेळयत ते ताकतीच्या बळार राजा जायत, आता ताकतीच्या बळार राजा जावंक मेळना. आता परत एक्चुअली एक विशयाचेरूच ते येता, परत आमी म्हटलेले पळय की लोक भोंवपाक वयता वोटींग करिना म्हणून. जाल्यार म्हाका सांगा, जे समज कोण भोंवपाक वयतात जाल्यार ते परत रिपीट करीत रावतले, हेंच्या खातीर कितें आमी पर्याय काडपाक शकता, किंवा लायक की तुमी चड भोंवपाक गेले तुमकां ही स्कीम मेळची ना, कितें जावपाक शकता वेगळें, जाल्यार फक्त आमी गोवोरमेंटाक ब्लेम केलो किंवा हे करा म्हटलें ते काय करचेंच ना. सो खंय तरी मदीं गॅप आसा हो फील जावपाक जाय. ना ते जावचें ना, तशें जाल्यार ते चलचें ना, खूब जड जातलें. कितें जालें मरे, भोंवपाक वयता तो मनीस सगळ्यो स्किमी घेता गव्हर्मेंटाच्यो आणि मी वोटींग करता त्या मनशाक त्यो स्किमी मेळटात. मग कित्याक वोटींग करचें, तेका लागून वोटींग आता 45 जाता, ते वोटींग 30 25 येवन वोटींगच खरें. कित्याक सगळ्यो जर फॅसिलिटी मेळटात वोटींग करच्या आदी, लोकशाहीत जर सगळ्यो फॅसिलिटी म्हाका मेळटात त्यो तेका मेळटात, वोटींग करणाऱ्याकूय मेळटात. घरा कडेन लोक असतात तांकां कोण स्पश्ट उलोवपाचें म्हणजे तांकां कोणूय 500 ना 1000 रुपये दितात आणि घरा कडेन आहात तांकां वोटींग कर म्हणटात. तो कामाक गेल्लो हे फिरूंक गेल्लो आसतो तो फिरूंकूच जाता, तेकाय त्यो स्किमी मेळटात.
आणि हेकाय त्यो स्किमी मेळटा. मागीर मागीर हे जर पैशांचे प्रकरण बंद जायत जाल्यार वोटींग सुद्दां बंद जातलें. कारण खंयचो कॅन्डिडेट बरो हेच्यार सद्दां वोटींगच जायना ना. माझे मत सांगता, बाकीच्यांचे सांगाना, माझे मत सांगता वोटींग हे आता व्यक्ती बघून जायना. वोटींग हे आता पैशांनी जाता. पण दादा तुम्ही म्हटले पण त्या पॉइंटर ऍक्च्युअली झडपी इलेक्शना पयलीं हांवें ह्या रिगार्डींग 2-3 व्हिडिओ सुद्दां केल्ले. लोक पळयतात बरे आहा म्हणटात पण वोट करपाचो एकाच करता. आणि एक आमच्या पयलीं एक पर्याय आसतालो की समज 2 पार्टी बरे ना जाल्यार इंडिपेंडंट आमी निवडून हाडया म्हणून. पण आज इंडिपेंडंट सुद्दां निवडून हाडपाक भंय दिसता. कारण खंयसून तो खंय वता सांगूं शकना. बरोबर. फॉर एक्झाम्पल तेजे जर ह्या फावटी 1000 वोट येयला आनी तो हारलो सुद्दां जाल्यार ताका फुडल्या फावटी आमी पळयता खंय तरी दुसऱ्या पार्टीन आसतलो. बरोबर. आणि जे आपली सगळे स्टेटमेंट दिल्ली आहा ती सगळी जी फालतू वतात. ते तशें जर तूं सांगशीत जाल्यार हेच्यार गव्हर्नमेंटच कितें करूं शकता. कितें जालें मा खंयच्याय पार्टीचे जरी लोक असले जेन्ना उबे रावतात अपक्ष म्हण. आता धर आमच्यो 2 पक्ष व्हडले आहात काँग्रेस बीजेपी. जे लोक बीजेपीक म्हण निवडून येयल्यात तांकां हे सायटीन ते सायटीन वचूंक दिवप ना. काँग्रेसीक निवडूंक येयल्यात तांकां हे सायटीन ते सायटीन घेवप ना. कित्याक आमकां लागून लोकांक लागून हे पक्ष बदलिनात, आपणाक लागून बदलतात. लोकशाहीक विचारिनात, वोटराक विचारिनात आणि हे आपण पक्ष बदलतात. आमची गोची अशी जाता. आतांचीच आमची सांगता हांगाची पालयांची एमजी आणि बीजेपी कालचे इलेक्शन त्यांच्यानी अगेन्स्ट लढले. जीत आणि सोपटे अगेन्स्ट लढले. आता ते परत एकत्र येयल्यात. आम्ही आमचे पाहुणे सोयरे सोडून बीजेपी वांगडा रावले, सोपट्या वांगडा रावले आणि आता म्हणतात ते तुम्ही एक जाया आणि आपण एक म्हण रावल्यात. ह्याच्यार आम्ही कितें करप. आता पळय तुका तरी दिसता आमची कोची जायना हेतून वोटराची. परत एकत्र येवप, परत भायर सरप, परत एकत्र येवप, परत भायर सरप. आम्ही कशे रावप. कालचे पावट आम्ही दुश्मनी घेतल्या, एमजीच्या लोकां बरोबर दुश्मनी घेतल्या. आज परत एकत्र रावन वोटिंग करा हे जायना. आमच्या लोकांक जड जाता हे आमकां दिसान दी. कित्याक आमची वायटपणां वाडत चल्ल्या. दादा म्हाका एकूच पर्याय कितें दिसता खबर आसा. ओवरऑल हांव सदैव म्हणटा दादल्या कारणान कोणाक खबर ना म्हाका बट आमकां मनीस पण निवडचो पडटलो आनी आमकां भुरग्यांक रेडी जावचें पडटलें. हय. आतां ओवरऑल एक म्हाजें सदांच कॉमन एक वचून म्हणटा केस पिकाय आमकां सायडीक दवरचें पडटलें. बरोबर. आमकां तरणाट्यांक उबें करचें पडटलें. बरोबर. जाल्यार ते खंय तरी जातलें. बरोबर. पण तरणाटे आमी पयल्ले आसात. ओवरऑल ग्राफ फाटी फुडें हलतलोच. पण सांगल्या प्रमाणे म्हाज्या सर्कलान जर अशे फ्रेंड आसात जे वोट मारपाक जाय पप्पान सांगलें म्हणून वोट मारता जाल्यार तेवूय जावचें ना. जाल्यार खंय तरी चेंजीस आमकां युथान धाडचे पडटले. बरोबर. आमी म्हणटात पळय की हिनी हें करपाक तिनी तें करपाक जाय. आमकां स्वतासून सुरवात करची पडटली. अशें म्हाका दिसता. जाल्यार कांयच जावपाक ना. तरणाट्यांनी आता तेच करप रे. जाणट्यांचे आमचे बी तशे आयकून जावचे ना रे. पण तरणाट्यांनी इतलें लक्षात धरपाक जाय की पार्टीनी वचप ना मागीर हे तरी लक्षात धरपाक जाय. हय. आनी आनीक तुमच्या कडल्यान म्हाका एक मेसेज अशी ओवरऑल जाय. तुमी 3 टर्म पंचायतीन आशिल्ले. सो एक्चुअली खुबशा लोकांक अजूनय खबरूच ना की पंचायत कशी काम करतात. पंचायतीचें काम कितें, सरपंचाचें काम कितें. आतां हालींच जालें पळय इलेक्शन, झडपी इलेक्शन जालें. लोकांक खबरूच ना की झडपीचें काम कितें तें. बरोबर. लोकांक कितें दिसता खबर तो कितें गांवांत डेव्हलपमेंट करता खबर आपल्या वर्साचे पयशे घालून करता म्हणून. लोकांक खबरूच ना की झडपी फंड म्हणून कितें आसता, पंचायत फंड म्हणून असतात. ते लोकांक खंयचेच खबरूच ना. हे स्कीम खबर ना. बरोबर. लोकांक एक वोटराक जो पालयांचे वोटर आहात तांकां पंचायती स्कीम कितें आहा ही खबर ना. जाल्यार हे कितें आसतलें खबर. हें आसूच शकना. कारण हे जाणून घेवपाचें कोणाचें कामूच ना. कितें गव्हर्नमेंटासून मेळटा इतलेंच पळोवपाचें. आपणाक कितें मेळटा, कितें मेळटलें इतलें पळोवप. तें कशें बसोन. दादा हाणे ओवरऑल एक फनी इन्सिडंट सांगता. हांवें एकट्याक विचारलें की तुमचो पंच मेंबर कोण तो खबर ना. म्हणलें पंचायतीन तुमची पंचायत खंय ती खबर ना. स्वताची पंच मेंबर कोण तो खबर ना, पंचायत खबर ना. जाल्यार फुडें कित्याक म्हणून हाडटात. फुडें कशें जातलें. फुडें लोकशाही चलतली कशी. लोकशाही चलपाक जड जातली. लोकशाही चलोवंक खूब जड जातली. तुम्ही थोडक्यात एक सांगा की एक पंचायतीचें काम कितें आसता ओवरऑल गांवांत. म्हाका एक्सप्लेनेशन ओवरऑल नाका पण एक बेसिक काम कितें आसता. पंचायतीचें काम पंचायतीत मेंबराक ज्या वॉर्डांत आपूण रावला, एक 3 नंबर वॉर्ड आहा त्या वॉर्डांत आपूण रावला तेन्ना ज्यो गव्हर्नमेंटाच्यो स्किमी पंचायतीत येतात
त्यो त्या लोकांपर्यंत तरी आपल्या तरी पावप. सरपंचान त्यो लोक परत त्यांनी त्यो जेन्ना त्याची पंचायत मिटींग जाता तितून त्यो मांडप सगळ्यांच्यो समस्या आणि त्यो सरपंचान गव्हर्मेंटा पर्यंत पोचवप हे पंचायतीचे काम. पण प्रत्येक मेंबरान आपले काम करूंक जाय. कित्याक नाजाल्यार ते गांवांतले लोक पंचायतीत वचून विचारूं शकनात कितें पंचायती दिले कितें ना. कित्याक 6 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी जातली ग्रामसभा. ते ग्रामसभेत सबन बॉल्स आसता, कोण आपले दावे घेऊनच येयल्ले असतात. ग्रामसभा ही केन्नाच बरी चलना, कारण ताका जी दुश्मनी आमची राजकारणाची असता तीच दुश्मनी हय चलता. जो सरपंच आसा तो बीजेपीचो आसा, बाकीचे आहात ते एमजीचे आहात, ते मागीर तेंचोच वाद लागता. थंय विकासाचे कितेंच जायना आणि एकत्र जातात केन्ना हे जेन्ना हेंचे समीकरण वयर राजकारणाचे जाता तेन्नाच ते एकत्र जातात. ते फावटीक ते पंचायतीत येवंकच तयार नासतात. दादा म्हाका आनीक सांगा, एक एक अशी ओवरऑल एक मेसेज गोंयकारांक वचून आता हालींच झडपीचे इलेक्शन जाल्ले आसा. सो एक तुमी अशें गजाली थोडे सांगा जेणे करून ते प्रत्येक झडपी मेंबरान ते गजाली थोडे करपाक जाय आपल्या जाग्यार. करना जाल्यार ताका आमी फुडल्या फावटी निवडून हाडप ना किंवा हो झडपी मेंबर म्हणप ना. अशी कितें कितें कामां आहा झडपी मेंबराची ती तुमी समज सांगले जाल्यार गोंयकारांकूय कळटलें की झडपीची ही कामां असतात, तेंच्यांनी करना जाल्यार आमी ताका फुडें निवडून हाडप ना किंवा ताका भायर मारप. बरोबर तुमी थोडक्यात सांगले जाल्यार, कारण आतां हालींच इलेक्शन ते जाल्ले आहा. बरोबर. सो लोकांक हें कळप तितलेंच म्हत्वाचें आसा. झेडपीचे काम आणि आमच्या गोंयांत तरी खरें जर तूं पळयशीत जाल्यार झेडपी आणि आमचो आमदार हेंची दोगांयची कामां एकूच जातात. रिबीन कट करप. एकूच जातात, बाकी काय ना. जे एमजीचे आमी आतां बीजेपीचे धरून चाल, आमी एमजीचो कोण हांगा आमदार हो आहा जीत आहा, मग जिताक हाडून ते करप ना, ते हाडून झेडपीच्या मेंबराक करप. कळ्ळें न्हू. जिताक घेवप ना ही आमची काम पॉलिटीक आमचे हे हांगा चड जालें. जातात बरोबर आसा, पण एक्चुअली काम कितें कितें आसता एक्चुअली झडपीचे हेच सांगले की रिबीन कट करपाक येतात म्हणून. बाकी काय ना, बाकीची कामां खूब आहात. झेडपी कडेन कामां खूब आहात. बारीक बारीक रस्ते आहात, बारीक बारीक खंय तरी देवळां आहात तेतूर करपाचे. कालचो आमचो सुद्दां झेडपी जो गेला कोरगांवचो तेणी खरेंच काम बरें केलें. कितें सांगता तुका, बारीक लोकां पर्यंत तेणी सगळे पावयले. कोणाची देवळां आहात बारीक बारीक, कोणाचें कितें आहा हे तेणी पावयले म्हण येयले. आतां हांव जो बसला हे सुद्दां झेडपीन काम केलें. तेणी 50-50 कोणाक खुर्च्यो दिल्यात, हे काम झेडपीन केलें. हे आमच्याकडे गोंयांत आमदारय करू शकता आणि झेडपीय करू शकता, कारण दोनूय कामां दोगांयची एकत्र जाता. पण आमदार तितले करूंक पावना. बारीक बारीक कामां ही झेडपीन आमची खूब केल्यात. पण एक हांगर एक म्हाका ऍड करपाक काय दिसता, खूब लोकांक एक हांगा गैरसमज आसा जे झेडपी कामां करता खबर आहा आपल्या बोल्सांतून पयशे काडून करता काय दिसता. म्हाका सांगपाक जाय की झेडपी फंड म्हणून एक आसता, पंचायत फंड म्हणून आसता. पंचायत फंड युटिलायज ना, फंड हे प्रत्येकाक वांटून दिल्ले आहात. फंड हे प्रत्येकाक, तो फंड सुद्दां जर तो सोंपयत जाल्यार सुद्दां ताका खरो झेडपीक सुद्दां अभिमान आसूंक हो आपूण तो फंड सोंपूच दाखयला. थोडे थोडे झेडपी फंड घेतात, आपूण निवडून येतात आणि घरा कडेन बसतात. हे सारकें ना. जितले तिचे 4 गांव आसा आतां आमचे पळय पालये, हरमल, कोरगांव आणि केरी ह्या गांवांनी झेडपीन जो झेडपी येयला किंवा येतलो फाटीं फुडें तेणी सुद्दां ते सगळे जाणून घेवंक जाय. त्या 4 गांवांनी बुवा कितें झेडपीचे आपले काम आहा, कितें कोणाचें आसा, बारीक मोठे रस्ते आहात, बारीक मोठी कोणाची घरां आहात, कितें आहा ती झेडपीन जाणून घेवंक जाय. झेडपी निवडून येवन मोठेपणाक निवडून येवन कांयच उपयोग ना, तेचो उपयोगच काय ना. जर विकास करतलो तो आपल्या ह्या 5 वर्षांत 3 वर्षांत जाल्यार तेणी खरें आपलें काम करूंक जाय. आणि ही कामां करतलो जाल्यार झेडपी कडेन सोंपना इतकी कामां आहात, आमदारा कडेन सोंपना इतकी कामां आहात. पण मगे ह्या वाटेन कोणाचो लक्ष जायना, लोकां कडेन जायना तितलो. आणि एक एक्चुअली माझाच प्रश्न म्हणून विचारतात प्रत्येक फावटी एक्झाम्पल विचारलो वेगळो भाग जातलो. एक माझाच म्हणून एक प्रश्न येतात, खूब जाणांक कितें दिसता खबर आसा, इवन म्हाका दिसतालें पयलीं की पॉलिटिशियन जे असतात पळय हे आमची कामां लावपाक असतात, आमकां गव्हर्नमेंट कामां लावपाक जाय हेंच्यांनी, आमची अशी अपेक्षा असता. ताका आपण निवडून हाडली, हांवें ताका निवडून हाडली जाल्यार म्हाका कामाक लायतलो, गव्हर्नमेंट सर्वंट करतलो किंवा अशे खुबशे गजाली असतात. आनी जेन्ना ताका निवडून समज हाडलो सुद्दां तेन्ना खंय तरी कितलो खास म्हणून जाल्यार पयशे मागतात. हे कनेक्टेड एक्झाम्पल्स आसात. अशी माझी खुबशी एक्झाम्पलां म्हाजी आसा ज्या डायरेक्ट ओपनली सांगपाक शकतात की ते पयशे मागले वयतात, वळखीच्या कडेन पयशे मागले वयतात.
आम्ही बऱ्यापणान वयतात पण वळखीचे कडेन पयशे मागले वयता. सो हो मायंडसेट तांच्या मदीं जो भरला खबर आसा की पॉलिटिशियन पयशे किंवा कामाक लायतात म्हणून समथींग असो आहा पळय तो कॉल चेंज जातलो. कारण म्हाज्या दृश्टीन तरी पॉलिटिशियनाचें काम एक सोशल डेव्हलपमेंट करप. भुरग्यांक आता कामाक लावप. आता तू मी पहिल्यापासून एमजीत असलो भाई वांगडा. पहिलो काँग्रेस तेन्ना हांगा आमचो काँग्रेस सोशीत येयलो. माझ्याकडे 4 भुरगीं, 4य ग्रॅज्युएट. एकाचें सुद्धा काम जावंक ना. कितें सांगता हांव एक शेतकरी. शेतीचें काम करून खंय काजीचें काम करून भुरग्यांक शिकयलीं, ग्रॅज्युएट केली, बरी बरी एडवोकेट जाली. पण माझी भुरगीं एकूय कामाक लागूंक ना. हेचें कारण कितें जर म्हणशीत तूं जाल्यार तूं सांगलय तोच विशय. माझ्याकडे जे परत कामाक लावपाक त्यांच्याक पयशे जाय ते ना. मी माझे गरिबेत भुरग्यांक शिकोवन ल्हानाची मोठी केली आणि प्रत्येक आमदारान म्हाका सांगले तूं भुरग्यांक शिकयत जा, शिकयत जा, शिकयत गेलो. पण मागीर जे कितें मागतात ते दिवपाक माझ्याकडे नसल्यामुळे माझी 4य भुरगीं जशाक तशी घराकडे सध्या एडवोकेट आहा जाल्यार तेका सुद्धा काम ना. अशी परिस्थिती जाल्यार कित्याक माझ्यार जे कितें गव्हर्नमेंटाचे म्हण किंवा कोणी काम करणारो तेंचो लिडर असता तेका दिवपाक म्हाज्यार पयशे ना. म्हणून माझी 4य भुरगीं एक सुद्धा भुरगें कामाक लागूंक ना. सगळीं भुरगीं 15वी LLB सगळें करून आहात पण एक भुरगें म्हाजे कामाक लागूंक ना. हेचें कारणच हे. जर मी गव्हर्नमेंट सर्वंट आसलेलो आणि माझ्याकडे पयशे असलेले भरपूर जाल्यार माझ्या 4य भुरग्यांची कामां करतलो आसलें. कारण खंयसुनय गव्हर्नमेंट सर्विसो अश्यो आहात थोड्यो तेतून ते कितकेशेच लाग जोडतात. कित्याक हे मी सांगूची गरज ना. धरतात जांकां खंय खंय जे धाडी घालतात ते असतात कितल्या पगाराचे 25,000 30,000 पगाराचे असतात. पण त्यांच्याकडे करोडांनी पैसे मेळटात. हे पैसे येतात खंयचे त्यांच्याकडे करोडांनी त्यांचो हे आहा. आम्ही 25,000 जोडता जाल्यार आमच्या खर्चाक पावना. आणि त्यांच्याकडे जे धरतात तांकां एक तूं ऑफिसान धर व्हडलो कोणें जॉब तुजो आहा जाल्यार तुका जर तुज्यार धाड घातली जाल्यार तुज्या कडेन 5 करोड 10 करोड मेळटात. ते खंयचे आमच्या घरार येवन धाड घातात. कितें मेळटलें तुमकां अशें म्हणना. हेका लागून माझे स्वताचे सांगता माझी 4य भुरगीं रिकामी आहात. 4य ग्रॅज्युएट आहात. LLB केल्या सगळें केले जाल्यार 4य भुरगीं आसात. हेचें कारणच मेन दिवपाक पयशे ना. आणि अनेक तुम्ही मतदानाचेर म्हटलें पयलीं तुमकां एक सांगपाक सोदता पॉयंटार की जेन्ना कोण सत्य गजाली उलयतलो खबर आसा आमी जेन्ना उलयतले पळय ओपनली अशें तेन्ना लोक न्ही हांकां टार्गेट करतात. आतां हो आमचो व्हिडिओ आवडत लोक टार्गेट करतले हे सत्य उलयतात. व्हिडिओ शेअर जावचना फुडें जाल्यार खंय तरी एक कॉल येतले हाडसून हेका लागून लोक उलोवंकूच पळयनात फाटीं सरतात. फुडें फुडें अशेंच जातलें म्हाका तरी दिसता. कित्याक आमचो 70 वर्सांचो अनुभव सांगता तुका. फुडें फुडें अशेंच जातलें. सत्य जो उलोवंक जातलो तेच्यो टांचो मारलेच जातले. ध्यानात ठेव. कारण सगळे जर वाटतच रावले जाल्यार ते शक्य ना. सत्य वयर येवपाक शक्य ना. कारण ते आदल्या आमच्या तुकाराम वगैरे ना ते सत्य खंयचे तेचे ते ग्रंथ बुडयले ते मागीर 4 दिसांनी वयर सरले. अशें सत्य आता टिकचे ना. आता जो कोण नाच खावन उलयतलो तेचेच सत्य जातले. सत्य म्हण पयसो घेवच्या आदी उलयतलो तेचे कशेंच टिकचे ना. हे तुका मी माझ्या अनुभवान सांगता. पण आता माझ्या युवांच्या मदीं प्रश्न आसा. आता माझे वय 25. हय आमी फाटीं वचपाक शकना फुडें वचपाक शकना. आमच्या युवांनी करपाचें कितें. बाकीचे भुरगे सोडून दिले धाकटे जेन्जी म्हणटात पळय धाकटे आहा अजून खुपूच. पण आमी करपाचें कितें. आमकां ना धड जॉब आसा ना सर्विसीस आसात. सो आमी करपाचें कितें. बाकीच्यांचें मागीर उलोवया. सो असल्या भुरग्यांनी करपाचें कितें. गोंयांत आमच्या व्हडलो प्रॉब्लेम होत जाला. हे मदले भुरगे जे आहात ते मागीर कितें करतात. आमची टुरिस्ट एरिया गोंया बरोबर. मागीर ते कितें करतात त्या वाटेन ह्या वाटेन हावस ऑफूस काम ना करीत आसता. त्या वाटेन चोवपाची आशा ना म्हणून मागीर ते वायट धंद्यांनी जातात. कारण आमच्या गोव्यात सध्या तरी वायट धंदे खूप जाल्ले आहात. गोव्या सारख्या आमच्या मागीर ते कितें करतात बारीक बारीक कितें धंदे पुडयो विकप आणखी कितें आणि ते बरे भुरगे सुद्धा बरबाद जावन जातात. हे आमच्या गोंयांत फुडें फुडें तरी म्हाका दिसता जास्त खबर जातले. कित्याक सांग आमची एकदा चड जावची ना. आमची एकदा मोरजे मिटींग आसली
थंय कितें जालें, सगळे पक्षीय मिटींग आसली, दिल्लीकारांक जमनी दिवच्यो न्हय असो प्रश्न येयलो आनी त्याच्यार खूब जाणांचे उलोवप जालें. उलोवप जालें आनी जालें कितें, दिल्लीकारांक पयशे जमनी दिवच्यो न्हय, जमनी दिवच्यो गोंयकारांकूच अशें जालें बिलें. सगळ्यांची भाशणां जाली आनी मागीर म्हाका तुमचे कोणाचे कितें विशय आहात जाल्यार तुमी उलया. तेन्ना हांव उठलो आनी म्हटलें, तेन्ना हांव सरपंच उठलो आनी म्हटलें, वयर भाई आसलो, भाई खलप, ताका म्हटलें, भाई म्हाज्याकडे 4 प्रॉपर्टी आहात, 4 प्रॉपर्टी आहात, पैसो ना, जाणट्याच्यो प्रॉपर्टी आहात, पैसो ना, मी काय नोकरेक ना, माझी भुरगीं नोकरेक ना, पैसो ना, पण त्या प्रॉपर्ट्यान जर काहीतरी करतलो जाल्यार म्हाका पयशे जाय. म्हणटकूच मी काय योजला, काहीतरी 2 प्रॉपर्ट्या कितें तरी करचे. करतले जाल्यार मी कॉन्ट्रॅक्टराक हाडलो आनी ताका विचारले, हे प्रॉपर्टीन अमकें करचें आहा, हे प्रॉपर्टीन अमकें करचें आहा. जाल्यार तेणी म्हाका सांगलें, तुका कमीत ते हांगा 2 करोड लागतले अशें तेणी सांगलें. इतले तुजें हें करपाक, तूं जर विकास हे विकास न्हय, तुज्या भाड्यासाठी जर कितें करतलो जाल्यार हेका तुका 2 करोड लागतले. हांवें 2 जमनी भितरल्यो विकून काडल्यो. फिरून फिरून सगळ्यांक विचारलें, गोंयकार येयले, म्हाका थंय खर्च कितलो आहा, 2 करोड. गोंयकाराक हाडलो, विचारले, हो आनी हो म्हाजो प्लॉट दिवचो आहा, कितले पयशे मेळटले, तर तो हांवलो 1 करोड मेळटलो दोनांक मेळ्ळा. म्हाका खर्च कितलो आहा, 2 करोड. दिल्लीवालो येयलो, ताका सांगलें, ही म्हाजी जमीन इकुची आहा, तूं म्हणून न्हय, ही आनी ही इकुची आहा. ताका विचारल्या बरोबर तो म्हागलो, ह्या 2 जमनीचे तुमकां 2.5 करोड दिता. कोणाक दिवप, गोंयकाराक दिवप काय दिल्लीकाराक दिवप. नॉर्मली हांव सुद्दां म्हणटलो की बाबा दिल्लीकाराक दिवप, पयशे चड मेळटा न्हू, काम करपाक चडय मेळटा, म्हाजें कामूय जाता न्हय. बरोबर. म्हणून दिल्लीकारांक पयशे गेले, हे गेले जमनी, नाल्यार जमनी वचना दिल्लीकारांक. तोच भाव जर दिवन गोंयकारांनी आमच्या घेतलेले वचोवचे ना दिल्लीकारांक. हे घरांत शेकून आता सुद्धा जमनी विकल्यो जातात, कितल्योश्यो जमनी विकल्यो जातात आनी दिल्लीकारांकूच जातात, कारण गोंयकार हे घेवं शकना. दिल्लीकार खंयसून पयसो हाडटा आनी घेता हें आमकां खबर ना. आता पंचायत राज्य म्हण सध्या चलता, पंचायत राज्य म्हण चलता, दिल्लीकाराची हय 2 हॉटेलां चलतात. पंचायतीचे परमिशन ना, ते दिल्लीतून परमिशन हाडतात. पंचायत राज्य कसले, पंचायत राज्य कसले, दोगांयनी पंचायतीचो अजून हेजो कुडको घेवंक ना कागदाचो. ते म्हणटात आमी दिल्लीसून हाडले हे पळय. म्हणजे हे दिल्लीक चलता, दिल्लीकाराक जमनी दिवंक जायना. मान्य आहा म्हाका सुद्दां, दिल्लीकारांक दिवंक जायना, कित्याक आदल्यो जमनी सुद्दां आमच्यो अश्यो देशप्रभू हारबी गेल्यात, जाणट्यांनी अश्योच दिवन गेल्यात. दिल्लीकारांक दिवंक जायना, पण दिल्लीकाराक फकत लोक जमीन दितात, फक्त पयशे मेळटात दिल्लीन. काम करतल्यार त्यांचे बेकायदेशीर काम चलता. पालया आमच्या 2 हॉटेलां आहात, 2 हॉटेलां अशी चलतात, पंचायतीचे विचारिनात. आज आमकां म्हाका सांग, मातयेच्या घरांक 200-250 रुपये टॅक्स आहा, जाल्यार तांकां अजून टॅक्स ना. पंचायत राज्य कसले, जर आपल्या गांवांत पंचायतीक रायट ना कितें करपाक सरपंचा, जाल्यार पंचायत राज्य कितें केलें, दिल्ली राज्य म्हणून दिया थंय. दिल्ली राज्य येवनी दिल्लीचे सगळे पंचायतीक कित्याक आमची मातयेच्या घराच्यो घरपट्ट्यो घेवंक. आनी दिल्लीकारांक खूब पयसोय ना. पण आता हेका लागून पंचायत सोडली जाल्यार आमच्या झेडपी किंवा एमएलए काय खबर नासता का, तेवू घेतले, तेवू घेतात पयशे, अशें कितें आहात. आता ते वगीर सध्या परिस्थिती गोंयांत कशी चल्ल्या, गोंयांत अशी न्हय, राज्यांत कशी चल्ल्या, वगीर रावला तेणी पयशे घेतल्या तशें जाल्ल्या. आता तेंच्या पर्यंत तेंचे पयशे पावतात म्हणून ते वगीर रावतात, तेंच्या काना पर्यंत पावना अशें म्हाका दिसना. कित्याक तेंचे कार्यकर्ते कोण ना कोण आसतले, चलता, त्यांच्या मार्फतच हे येता काय आमकां कळना. तर ते मी सांगू शकना तुका, कित्याक आमदाराचे, झेडपीचे, पंचायतीचे काय पंचायत वगीर रावता अशेंय सांगू शकना. पण पंचायत वगीर रावना, पंचायत हाका काडता उपाय, पण ते हाडून दाखयता आमकां दिल्लीसून परमिशन मेळ्ळेलें आहा. म्हाका सांग, लायट तांकां मेळटा रे, परमिशन तें लायसन तांकां मेळटा, खंय पंचायतीक कळोवच्या आदी मेळप तरी कशें. पण हेजें सोल्युशन कितें ओवरऑल, अशे खुबशे मुद्दे आसले जे उखलतात पण लांबले वयतात मागीर.
ह्याच्यावर सोल्युशन म्हणजे पंचायती जी एरिया पालिये पंचायत हा ती पालिये पंचायती गव्हर्नमेंटान दिल्लीकारांनी धवळाधवळ करप ना ते पंचायतीचे रायट पंचायतीकच ठेवप मागीर लोकांचे म्हणणे असतले त्यांनी कितें घेऊन खाल्ले चढ घेतले त्याका घर नंबर दिला त्याका ते निराळे पण हे पंचायतीचे रायट पंचायती कडेन शेवचे भायर दिवपाचे न्हय दिल्लीसून तांकां परमिशनां मेळपाची न्हू गांवाचे गांव दिल्लीची परमिशनां घेवन नष्ट करतले दवरूचे ना. पण दादा तुम्ही आता म्हटले भविष्य एकदम बरोबर आहे. पण आता फाटले मी पहिले नाही की अंजुना एक इन्सिडेंट येलो म्हणून तुमका सांगता. अंजुना एक रातचे उजा लागून आख्खे खबर हय झाले हय ते इलिगल असले आख्खे न्यूजान कव्हर केले 8 दीस बरे ट्रेंडिंगान चलले म्हणटला जाका ट्रेंडिंग शब्द यूज करतलो सगळ्याकडे व्हायरल झाले आले आज परत थंड जाल्ले असा विषय. पण विषय उकलता इतले लोकांना थंड येतात फक्त पळोवपाक जाय एक एंटरटेनमेंट टाईप पळयतात लोकांना सोडून दितात त्याचा पर्याय ऍक्च्युली कसो येतलो हेका तरी म्हाका दिसता हेका वरती ते खालची पासून सरकार जबाबदार. लोक जबाब सरकार आमचोच न्हय पण सरकार जबाबदार कित्याक जाते सरकार जबाबदार. म्हाका सांग हन्नुना तुझे येदो व्हडलो बेकायदेशीर हे चला बरोबर. आता म्हाका सांग पालया आमच्याकडे येऊन चलतात ती म्हणान कायदेशीर आहात काय ना ते दिल्लीचे हाडून दाखयतात तेंच्यांनी कितें दाखयले आसतले ज्या ज्या जाग्यार कितें एक्सिडंट जातात त्यांना हे दिश्टी घेता लोकांच्या. पण थंय जे कोण तेंचे गव्हर्नमेंट सर्वंट असतात जे कोणाचे ताबो असता पंचायती असतात तांकां हे खबर नासता रे येदे व्हडले कांड हांगा चलता म्हण जेन्ना आग लागले तेन्ना आमकां गोंयाक कळटा थंय ते बेकायदेशीर असले थंय 124 लोक मेले हे केन्ना गोंयाक कळटा आग लागल्या उपरांत उय आसा सर कळना रे. हेका जबाबदार गव्हर्नमेंट आणि डिपार्टमेंट पंचायत गावात बेकायदेशीर चलता हेका पंचायतीक मेंबरांक कितें दिले ते थंड रावले हे सारखे ना अशें चलप सारखेच ना. तुमकां अनेक इन्सिडेंट सांगतलो तितूंतल्यान फोन मारला म्हाका अपॉइंटमेंट घेवपाक जाय म्हटले. माझा ब्रदर असो तो लायक वळखाचो असो ताका फोन मारलो म्हाका एक अपॉइंटमेंट जाय म्हणून डॉक्टराचो. तू कितें दिता अपॉइंटमेंट रोखडें जायता म्हणपाक लागलो. पयलीं पयशे मागपी वयलेच लोक मागताले हय आयज हे लोक मागतात. हांवें बरेपणान मागलें की तो सिनियर सिटीजन आसा माझ्या खातीरूच न्हू माझ्या घरा खातीरूच न्हू पण ताका एक बेगीन वळचो न्हू जावनी का म्हणून मागलो जाल्यार तो माझ्याकडे पयशे मागता माझ्या पयशे आला ताका जीएमसीन धाडटलो हे सारकें आहा. पण आता करपाचें कितें आमी पयलीं वयर लोक करप्शन करताले खबर आशिल्लें सकयल करपाक लागलेले आसा. करप्शन ही पद्धतच वाढलेली आहे गोंयात. करप्शन सगळ्यात करप्शन आता ओव्हरऑल कशें आसा एक 50 हांव म्हणटलें वयाचे कोण 50 वयर लोक आहात खबर आहा तेंच्या कडेन नॉलेज आसा की वळखपा खातीर आनी तरणाट्या कडेन तितली नॉलेज ना जाय कशें वळखप कितें करप ते सो हे करतले कितें तरणाटे एक तर तांकां वोट कोणाक मारप ते खबर ना खंयच्या पार्टीक मारप ते खबर ना करप्शन चल्ल्यार ते वचना एक तर जाणट्यांच्या कॉन्टॅक्टात रावना इन्फॉर्मेशन घेयनात. हेतूर जबाबदार खुबशे मध्ये तरणाटे आहात. तरणाट्यांनी हे जाणून घेवंक जाय. कित्याक घेवंक जाय आमी आतां आसा पळय आमी आतां काबार जातले फुडें तरणाटे त्याच तरणाट्याचे फुडें राजवट आसतली अशेंच जर रावले जाल्यार ते चलयतले कशें आपलें कुटुंब कशें चलयतले देश कसो चलयतले हे व्हडली मोठो प्रॉब्लेम जातलो. तेन्ना तरणाट्यांनी सुद्दां हेच्यार लक्ष घालूंक जावो. तरणाट्यांनी हेच्यार लक्ष घालून बाबा कशें आदी चला तशें मातशें तरी लक्ष फाटीं वळून पळोवंक जाय. आपलो आपूस दिता म्हणून आपूण जाय तें करप हे सारकें ना तरणाट्याचें. तरणाट्यांनी आतां हेच्यार तूं विचारलाय त्या विशयार तरणाट्यांनी स्वता आपण विचार करून हेच्यार विशयार खरो लक्ष तरणाट्यांनी घालूंक जावो. त्या जाणट्याचे आतां तरणाटे बी आयकानात रे माझीच भुरगीं माझेच भुरगे आहात आयकानात रे तेन्ना तेंच्यांनी आपण लक्ष घालून करप हे सारकें माझ्या मता प्रमाणे. तरणाट्यांनी आपण लक्ष घालप स्वता म्हणून घरा कडल्यांचे आयकून जावचें ना. म्हाका विशय कनेक्ट करूंक काय दिसता कारण खंय तरी कनेक्टेड आसतले आमचे पयल्या विशयाचेरूच की मतदानाचेरूच कनेक्टेड आसतले जशें की एक जेन्ना तुमी न्यूजपेपर वाचताले खबर जाल्यार एक विश्वास आसलेलो की भैया आपली खरी खबर घडला ते आमकां दाखयता म्हणून. आजकाल ते उरलें ना. तुमी आतां नॉर्मलीच पळयलें मोबायलाचेर युट्यूबार प्रत्येक जाणांनी आपलो चॅनल केल्लो आसा एका जॉइन करता आनी तेजी झगडी पेटयतात थोड्याशांनी कळटा की तो प्रँक आशिल्लो किंवा आनी कितें आशिल्लें समथींग कळटा सगळे गजाली. सो हांगासर आमी खंय अलर्ट जावपाचें आमकां न्यूज मेळटा ती सारकी मेळना बरोबर खरी न्यूज का फोटी न्यूज ती कळना आनी खरी म्हणून कळत जाल्यार मागीर कळटा की दोगांना एक जालें म्हणून
बरोबर. तर न्यूज पळोवपाची काय पळोवपाची ना, खंयसून आमी इन्फॉर्मेशन घेवपाची? कारण आमकां आतांच्या हितून भाशेन सांगप म्हटल्यार गुगलार इन्फॉर्मेशन मेळना. पंचायतीन गेल्यार आमकां कोण सारकी अपडेट दिनात कितें घडटात ते. पॉलिटिशनांनी सांगचेच ना. कितें करपाचें भुरग्यांनी सुद्दां? असो एक आमच्या मुखार प्रश्न आसा न्ही. कोण खरें सांगतलो आमकां? हेका जबाबदार बरे आमीच असो, कोण ना आणखी. तरणाटे आहोत, जाणटे आहोत, सगळे जबाबदार हेका आमीच असो. हे सुदारपा आमकांच सुदारचे पडटले. राजकारणी हे सुधरू शकना. आपले आपणच सुदारचे पडटले. जशें आपले आपण घर चलयता तशेंच हे सगळ्यांनी मेळूनच सुदराप हे म्हाका तरी योग्य दिसता. तरणाट्यांनी आपण काहीतरी विचार करून हेच्यार काहीतरी, नाजाल्यार आमी अशेच वाया जातलो हे तांकां कळोवंक जाय. एक पालयान येयला म्हणटकूच म्हाका एक विचारूंक जाय दिसता. अशे पालयान अशे खंयचे विशय आहात जे एक्चुअली सॉल्व केल्ले ना किंवा सॉल्व करपाक जाय? किंवा लोकांना पॉलिटिशनाच्या नदरेन पडलेले ना. तर तुमी सांगपाक शकता जाल्यार लोकांकूय कळटलें किंवा तेंकाय जर तेणी आयकूंक ना तेंकां तें आयकून सॉल्व करपाक मेळटलें. अशे कितें विशय आहा जे अजून खूब वर्सां जालीं तुमी ल्हानपणासून पळयल्ले आसा ते अजून सॉल्वूच जायना अशें कितें आसत जाल्यार पालयान? आनी सॉल्व जायना अशे विशय व्हडलेशे न्हय. कित्याक न्हय मा, आमची पंचायत असो, पंच बी असतात पळय ते कशे असतात की ते आपल्या वाड्या वॉर्डांत बेकायदेशीर जाता जाल्यार तेच्यार ते दुर्लक्ष करतात. कित्याक करतात हेका कारण आहा. परत जर आपण रावलो जाल्यार जर तेच्यार आपण लक्ष दिलो जाल्यार तो आपणाक पाडटलो. परत ते निवडून येवंक आपणाक दिवचे ना. आता म्हाका सांग, आमच्या कडेन बेकायदेशीर कितकी तरी घरां आहात, वाटो ना तांकां वचोंक. हेका कारणीभूत कोण? पंचायत. पंचायत वगी रावल्या कारणान ते खंय घरां बांदतात आनी मागीर वाटो ना म्हणून रडतात. हेका पंचायतीक ते सांगतात, आपल्या मेंबराक सांगतात, पण मेंबर कित्याक फुडें सरना हे तुका सांगता. आपले फुडले भवितव्य वाया जातले म्हणून मेंबर फुडें सरना. म्हणून ही बेकायदेशीर घरां बी जातात जे बरोबर ना. कायदेशीर करतलो जाल्यार गव्हर्नमेंटाचे कायदेय बरोबर ना ते आहा. कायदेशीर करतलो जाल्यार जो खंय तरी कर्टेतले लोणचे कोणी जमयले ते अर्धे कायदे करपाकच जातले, तेचे घर थंयच रावतले. कळ्ळें न्हू. हेका खरें म्हणजे खरे पंच जबाबदार. म्हाका सांग, खंयच्या आतां तूं म्हटलें येदो व्हडलो एक्सिडंट जालो, म्हाका सांग थंय तो पंचायतीक खबर ना रे येदे व्हडले बुवा बेकायदेशीर चलता म्हण. मेल्या उपरांत ते सगळे बाबडे मेल्या उपरांत जळोवन बिळोवन तेन्ना पंचायतीक कळटा थंय बेकायदेशीर बुवा हे बार जाला, हॉटेल चला म्हण. म्हणजे पंचायत जबाबदार न्हय. पंचायतीचेर प्रेशर आसतलो न्ही खंय तरी म्हणून पंचायत उगी आसतली. ते पंचायत कशें आसता सांग, पुलिसार केन्नाच सोंपना. पुलिसावरती हवालदार आहा तेचो प्रेशर पुलिसार आसता, त्याच्यावरती साहेब आहा तेचो प्रेशर त्या हवालदारार आसता. तशेंच हे राजकारण. वरती जर आमचो सरकार आहा, सरकाराचो मेंबरार आसता प्रेशर, मेंबराचो त्या कोण सरपंच आसता तेच्यार आसता प्रेशर. तेका लागून हे जास्त घडता. ह्याच्यात काय बदल जायतसो म्हाका तरी दिसना. कित्याक आतांची परिस्थिती जी होत लांब गेल्या त्याच्यार म्हाका तरी दिसना. हेच्यार कितें उपाय सरकार काडीत जाल्यार किंवा तरणाटे काडटीत जाल्यार हेच्यार काडप खरें तरणाट्यांनी. गोंयाचे जे आमचे तरणाटे आहात तेंच्यांनी काडप. आता म्हाका सांग, आता तूं म्हणटय आमी भुरगेपणांत म्हाका दिसता आतांच्या हिशोबान तरी 25% आमी गोंयकार आहात आनी 75% भायले लोक आहात. हे कितें जालें? कारण हेका सरकार खोबी काडून दिवप, आणखी काय करप, भायले लोक हाडप, तांकां जागा दिवप, तांकां वोटिंगाचो हक्क दिवप, कित्याक आपूण निवडून येवंक बरोबर. तेका लागून तुमी सुद्दां तरणाटे खेळोवंक गेल्यात जाल्यार 10 लोक भायले आसतले आनी 5 नाल्यार 6 लोक तुमी आसतले. कारण ते भुरगे टायमपासाक तुमच्या बरोबर येतच. हेका कारणीभूत सरकार, येणारे आताचे मेंबर. कारण आपल्यासाठी ते मतासाठी जावं वाडयला तेंच्यांनी. आमी पहिले गवणेपणां हेतूर असले मामळे पोलीस कॅम्पात. खायलो तो कडो आसलो पळय, आमी चलून येताले पणजे, खायलो कडो आसलो ते व्हडले बरे रान आसले. आतां थंय पयशीत जाले. ते कितें जालें ते म्हाका म्हाज्या तोंडान सांगूंक जावचें ना.
आता जर त्या वाटेला गेलो जाल्यार ते रानात जाले सगळे भायले लोक. आमचे लोक इतली काय एरिया कव्हर करू शकनात. आमच्या लोकांची खंय तरी एरिया असतात. आता सुद्धा पळय खंय तरी गव्हर्नमेंट जमीन आहा थंय सुद्धा भायल्यांची घरां आहात. गांवांत एका घरात 4-4 भाव आहात पण ती जावन गव्हर्नमेंट जमीन आडायनात. पण भायले आडायतात त्याका गव्हर्नमेंट सगळ्यो सवलती देता. मतदानासाठी त्याका मतदानात यादीत घेता. कित्याक त्या आमदाराक आशा असता ही मतां मेळ्ळी जाल्यार आपूण निवडून येतलो. हे आशेक लागून दिता नाल्यार कित्याक दिना. काही वर्षां ते लोक त्याच्या वांगडा रावतात मागीर ते लोक बदलतात ते सोडून दी. पण जाता हेका थंय दिवपाचें काम मेंबर हो करता गव्हर्नमेंट करता. गव्हर्नमेंटा शिवाय हे जायत ना. इतको लोक जो गोंयांत आमच्या आता आमी 25% आमी रावल्यात आणि 100% ते जाल्यात. तू पळय ना जाल्यार खंय पळय म्हापशा सारखे मशिदीत जा बघ थंय काय चल्लां आता. होतो आमचो बाजारात कोण होतो रे सबन कवर बाजार परक्यांनी केला. हेका कारणीभूत कोण. जाती बद्दल आमी बोलयाच नाका कारण आमी इंडियन हे सर्व धर्म समान. मग जातीर बोलाम ना. पण बघा तुम्ही गोंयाच्या भायल्या लोकांनी केलो. आमचे थंय कोणेय काहीतरी 2 सोनार बिनार आसतले नाल्यार थंय कोण एक ना सगळे भायले. गोंयाची दृष्टी बघा. मडगांवा सारख्या त्या देवळाकडे बसतलो जर जाल्यार आमी गवणे पानाक जावं तेव्हा थंय देवळाकडे असं 3 जाणां बसचा पडा जाल्यार आता थंय उबो रावंक जागो ना. आमचे गोंयकार वाडल्यात. गव्हर्नमेंटाच्या कायद्या प्रमाणे गोंयकार कुटुंब नियोजन केले सगळे केले आणि तितलेच आहात. आणि प्रत्येक गोंयकाराकडे खंय ना खंय घराक लुगार आहा. ह्यो भायल्यो जमनी ज्यो सगळ्यो जाल्यात ते सगळ्या भायल्या लोकांनी कव्हर केल्ल्या. गोंयकार गोंयाचे आमच्या फ्री हेका लागून चलतात. परिस्थिती बघ तू. तुमकां तरी भुरग्यांक आतांचे कळांक जायी आमी आदी गोंयकार कशे आसले आणि आता गोंय आमचे कशे जाले ते. ना पण दादा आता ओवरऑल तुमच्या कडेन उलयतना म्हाका दोळ्या मुखार एक प्रश्न असो येता. ऑलमोस्ट आता तुम्ही सगळे पळयले तुमकां सेफ लायफ मेळ्ळी गोंयांत. आमच्या तरणाट्यांचे कितें जेनजीचे कितें ते धाकटे भुरगे आहात पळय 2-3 वर्सांचे तेंचे काय कितें जातलें गोंयांत. आमी सोड आमी खंय तरी आनी 25 वर्सांनी जाणटे जातले पण बाकीच्यांचे कितें आमी 25 वर्सां जगपाक शकता काय तरी. बाकीच्याचे म्हाका तरी दिसता ह्या भायल्या लोकांच्या हाती खालती रावन जगचे पडटले. हे भायले जे लोक भरल्यात काय ना त्यांच्या हाती खालती रावानच जगचे पडटले. त्यांच्या मदलो कितें पर्याय येवपाक शकता किंवा काडपाक शकता कोण असं काडपाक म्हणटा किंवा आमी काडपाक शकता अशें विचारीत जाल्यार तरणाट्यांनी ते तरणाट्यांनी ठरवचे पडटले रे. हे अशें सरकार बिरकार हेतून सारकोच तरबूज काडलेलो आहा. खंयचोय सरकार असो सरकारा बद्दल मी म्हणना सरकार खंयचो जावचो तो लोकांक जाय त्यो लोकशाही लोकांक जावो तसो सरकार बदलता बरोबर. पण हेका तरणाटे थोडेसे आपूण जबाबदार भुरग्यांनी जावंक जाय. सामक्याच असा रावप न्हय. भायले लोक भरतात आमी वग्गी बसप हें सारकें जावं ना. कारण आतां हो जो व्हिडिओ आपण म्हाका ओवरऑल सांगप सुद्दां म्हटल्यार हो आतां सरकार पळयतलो काय म्हाका दिसना कित्याक तांकां टायमूच आसना. ते आपली कामां खूब करत असतात वेगळी डेव्हलपमेंटाची. बरोबर. पण पळयतले आमचे सारके जनरल लोकूच न्ही. तेंच्यांनीच कितें तरी करपाक जाय की आमीच कितें तरी करपाक जाय. हय आमी करप तेच सांगता ते कितें तरणाट्यांनी जाणट्यांनी मेळून मिसळून तेचेर कितें उपाय काडलो जाल्यार तसो उपाय जावचो ना. आतां ओवरऑल आमी ते उलयले पळय हेजेर जर आमी कंक्लुजन म्हणीत ओवरऑल जर आमी एंडाक येयले जाल्यार ओवरऑल आमी कितें घेवपाक शकता किंवा कितें डेव्हलपमेंट बद्दल आमी उलोवपाक शकता. आतां लोकांक समज आमी कितलेंय सांगलें की तूं वोटींग कर लोक करपाक वयचे ना. जशें की हांवें तुमकां सांगलें पळय जशें की पयल्या वोटाक हांव सारको टायमार थंय उबो रावल्लो वचोन वोट करपाक उमेदीन आसलो. ह्या फावटी म्हटली दनपार जेवन बी सुशेगाद या वोट करपाक बरोबर. अशें न्हू की वोट करचो ना असो न्हू वोट करतलो पण टेन्शन घेवंक ना करया वोट वचोन म्हळ्यार मायंडसेट रिलॅक्स जाल्लो. हरशीं मागीर तकलो हें जाल्लें कोणाक वोट केल्यार कोण खंयसर वयतलोच मागीर तकलेन खंय तरी बसतलो. मतदानाच्या बाबतींत गव्हर्नमेंटान तेच्यार कितें तरी कंट्रोल करचें पडटलें जाल्यार कितें कंट्रोल करचें पडटलें. बाबा रे हेच्या पासून तुका हे मेळचें ना कितें मेळचें ना हें गव्हर्नमेंटान ठरोवचें पडटलें. हय वोट करपाक नाजाल्यार तुका गोंयांत नोकरी मेळची ना आणकी कितें मेळचें. कारण गोंयांत राज्य निवडपाक तूं जर काम करिना जाल्यार तुका गोंयांत जगणा खूब जड जातालो. हें ठरोवंक जाय. हें सरकारान ठरोवचें काम आमचें न्हय. वोटराक भायर काडपाचें. म्हाज्या शेजारच्या वोटरांक म्हाज्यार 2000 रुपये दिले 2,000 दिले मागीर शेजारच्या वोटरांक भायर काडले म्हणून तें वोटींग जालें हें वोट न्हय. ताका सरकारानूच कितें उपाय काडूंक गो कितें तर जाता तसो वोटींग हें कंपल्सरी तुमी करूंक जाय.
तुमकां मान्य ना एक आपण हे ठेयता आपण हे कोणच मान्य ना कॅन्डिडेट 2 रावल्यात 3 रावल्यात हे तुला मान्य ना पण वोटिंग झाले माझे मत इतलेच वोटिंग झाले सरकार इतको खर्च करता लोक 2-3 दीस लीव सरकार दिता लोक उठतात आपण टुराक वयतात हे सारकें ना मदीं लोक रेजेंत आपले टुराक वचनात हे फॅक्टरीवाले बी आहात ते खंय लोकांक आपल्या व्हरचे असले जाल्यार त्याच टायमाक टुराक बिराक व्हरतात हे म्हाका तर कशेंच मान्य दिसना आणि वोटिंग दिसान दीस जर 40% जावन लोक गव्हर्मेंट बगी रावंक लागले 40% जाले त्या गांवांत स्किमी सगळ्यो आहात माझ्या गांवांत 60% जाले त्या गांवांत स्किमी सगळ्यो आहात जाल्यार फुडें फुडें वोटर कमी जातलो वाडचो ना कारण ताका स्किमी मेळटात म्हाकाय स्किमी मेळटात जाल्यार मी कित्याक म्हण वोटिंग करा थंय लायनीक जावन कित्याक रावा हे जातलें दादा ओवरऑल हांव इतलेंच सांगपाक सोदतलो आमी जितलें कॉन्वर्जेशन केलें भितूंतल्यान लोक एक आशा बाळगता की लोक भितूंतल्यान थोडे गजाली लक्षांत धरतले हितूंतल्यान 1% प्रत्येकाने जर इम्प्लिमेंट केलो जाल्यार खुबशे गजाली घडटले अशें म्हाका दिसता प्रत्येकान फक्त 1% केल्यार पुरो इतलीच एक आशा आसा आनी तुमकां खूब खूब थँक्यू कारण अशें कांयच जाय पडटा जेणे करून हे विशय उलोवपा खातीर खुबशे जाणां कित्याक उलोवया आपूण आपल्याक उलोवन कितें मेळटलें सगळें अशें क्वेश्चन मार्क दोळ्या मुखार आसता तशें उलोवपाक सुद्दां भरपूर व्हडलें कांयच जाय तें ओपनअप केलें हांव हांगा खंयचे मिटिंगेंत सुद्दां बसलो जाल्यार खंयच्याच विशयार उलोवपाक हांगा केन्नाच कोणाय कडेन तूं चवकशी कर उलोवपाक म्हाका सत्य दिसता ते उलोवपाची म्हाका पद्दत आसा म्हाज्या कडेन कळ्ळें खंयचेय मिटिंगेंत वच कळ्ळें न्हू दादा म्हाका एक ओवरऑल सुरवातीकूच एक्चुली प्रश्न विचारपाक जाय आशिल्लो बट तुमचे कडेन जी नॉलेज आहा ती पळोवन अशें दिसता की तुमचें शिक्षण बरें जालें आसतलें ओदून ते डायरेक्ट तुमी मागीर हेजेर येयले पॉलिटिक्सांचेर उलयले तुमचें शिक्षण कशें कितें जाल्लें शिक्षणा बद्दल थोडक्यान म्हायती शिक्षण म्हाका आमकां शिकोवपाची मी 6 म्हयन्याचो आसतना म्हाजो बापूय बॉम्बे गेला आई आमची आसली ती कश्ट करून आमकां 4 भावंडांक पोसताली शिकोवपाची आई आमची ताकद ना हांव दुसरीसून तिसरीच वयता म्हणसर शिक्षण म्हाजें सोंपलें आणकी म्हाका शिकोवंक चान्स मेळोंक ना पण हे नॉलेज आमकां कितें येयलें आतांच्या भुरग्यांनी सुद्दां हे मातशें ध्यानात दवरुचें पयल्या पासून आमी गरिबेंत वाडल्या कारणान गरिबी कितें आतां आमी बरें खावन जेवन आसा श्रीमंती कितें दान कितें धर्म कितें न्याय कितें कायदो कितें हे ताका लागून कळ्ळें कित्याक गरिबींत जर म्हाजो बापूस बरो पयशेकार आसलो म्हाका शिकयल्लो जाल्यार हें उलोवपाक किंवा हें म्हाका तुका सांगपाक लोकां बद्दल हें म्हाका जावचें नसलें म्हाका दिसता होच कारण एक मेन आसता जेणे करून म्हाका एक दिसता मे बी फाटीं फुडें जावपाक शकता पण थोडे गजाली म्हाका अशें दिसता की आतां भुरग्यांक सगळे गजाली मेळटा तांकां प्रेशर पडना ग्रॅज्युएट आतां पयलीं कशें आसतालें की एक 10वी शिकलो की तूं पळोवन घे फुडलें अशें तरी म्हणटाले आतां ग्रॅज्युएशन करून कामाक लागासर तरी ताका मम्मी पप्पाची पळयता आनी पळोवचें सुद्दां पण हेका लागून ताका सगळें मेळ्या खातीर ते खंय तरी ते आपलो ब्रेन यूज करपाक सोदिना शिकपाक सोदिना हे तुजें सारकें आमी गरीबेतसून खरें तुका सांगता जेन्ना कोणूय केळीं खावन साल उडयताले आमकांय केळें खायचें दिसा केळें खावचें पण घेतलो जाल्यार पयशे ना ती केन्ना शाळेंत वयतना म्हाका सारकी याद आहा ती केळ्याची साल हांवें उखल्ल्या अशी पाठीक मारपाची ती पिशी तेतून पाटयेचो कुडको आनी ती साली वयले सुद्दां अशें खाल्लें अशी आमची परिस्थिती आदी ते आईयेन आमची काणून तांदूळ करताली सुरय तांदूळ आनी तिचो पळय ते आसुकताली तो कुणो वारी रावतालो तेच्यो ते भाकरी भाजताली आमकां म्हणटाली तुमी खावं नका हें कित्याक तेंची भूक व्हडली आसली आमी भुरगे खावं नको म्हणटाली ती खायत तुका मिशयो येवच्यो ना खाशीत जाल्यार अशें सांगून अशे दीस काडले म्हणून हें म्हाका कळ्ळें आतांच्या भुरग्यांक हें कळोवंक शकना दारार सुद्दां कोणूय जर येयलो जाल्यार ताका तो कित्याक येयला जर जेवण मागता जाल्यार ताका दिवपाचें कित्याक तर आमी जे हाल काडल्यात ताका लागून ते काडटा नाल्यार कळोवंक शकना आतांच्या भुरग्याक तर कळोवंच शकना कित्याक म्हाज्याच कडेन एक नातू आहा जाल्यार ताका सकाळीं जर 10 रुपया जाय जाल्यार मेळटात आमकां कांयच मेळनासलें पाटी फुटली ती सांबाळून इतकी हाडची बाडा पिशी एक बदीत आनी ते कुडको पाटयेचो भितर आनी पेन्शिनीची कुडकी अशांच आमचें शिक्षण आनी ते 3री पर्यंत मी जावंक ना 2री शिकलो कारण आई कडेन जायच ना जालें आईन आमच्या अक्षरशा अशें केलें की कोणा वांगडा एक बैल आणखी एक बैल कोणाचो घेवन शेती केली पण तेन्ना शेती कसली
कारण ते शेतीक घालपाक येयनाय ते बापूय आमचो धाडी सुद्दां नासलो. बापाशीक मी 12 वर्सां जाल्या उपरांत हाडला वचोन आनी हे काडपाक कारण आमचे भुरगेपणांत जाल्ले हाल आनी आतांच्या भुरग्याक फुडलें कितें कळचें ना हेचें कारण पयल्या पासून मेळ्ळल्यो ताका सगळ्यो सवलती ताका लागून म्हाज्या सारको भुरगो जावंक शकना. म्हाका दिसता खरें शिक्षण एक्चुअली तुमी घेतलेलें आमी न्हू, आमी फक्त ग्रॅज्युएट आसतले, डिग्रीचेर आमचें शिक्षण आसतलें. ते तुमी विचार करा भुरगे कितें जाणाय मरे हें जिवन हें देवान आमकां कित्याक दिलें. लास्ट उलोवया हें जिवन कित्याक दिलें. ह्या जिवनात तूं राजा जावंक शकतय, राजा जावंक शकतय, भिकारी जावंक शकतय, खुनी जावंक शकतय. तेव्हा हो जो जीव तुका म्हाका जो आतां जीव दिला हेतूर कितें नांव कमोवनच मरूंक जाय. असो गटारात पडून जर मेलो कोण नांव काडपाक ना. आतां आमी बिन शिक्षणी तूं वच पंचायतीर म्हाजें नांव आसतलें लिल्लें, शिक्षण ना. हांव आतां सय करता जी ती बघल्यार तूं म्हणटलें हसतलो. बँकेत म्हाका पयशे दितात सय बघून दिनात, तोंड बघतात आनी दितात. कित्याक आज ग खंय गेला जाल्यार क थंय गेला अशी परिस्थिती. कळ्ळें न्हू. तरी पण म्हाका लोकांनी 15 वर्सां निवडून काडलो. कित्याक काडलो हो बुवा कितें करतलो. आतां सुद्दां म्हाका लोकांनी म्हणटलें आहा दादा परत तूं एकदां चान्स घे नाल्यार ही पंचायत सुदरोवची ना अशें म्हटलेलें लोकांनी आहा. कारण तुजे फावटीक जें कितें जालें तें आतां जायना. कारण तें जायना हेका कारण दुसरें आमचे फावटीक कितें मेळा नासलें पंचायतीक. आतां तांकां पगार मेळटा, सगळें मेळटा. पंचायतीक परसून फंड येता. आदी फंड येयनासलो. देव पंचायती टॅक्स घेताय काय ना टॅक्स तेचे पर्सेंटेज बघूनच फंड ये. तो फंड कसो वापरप काय करप हें आमकां खूब जड जाय. आमी आमच्या पाकिटांतले पयशे खर्च करून जर म्हापशा पणजे जातलो जाल्यार जावचें पडा. तेका देख आमची पंचायत सेवा अशी जाय. आतां तशें ना. आतां इले पयशे जाल्यार आमी हाडटा, आमी ग्रामसभेचो विशय काडटा. पयशे इल्ले जाल्यार वाडे वायज वांटून घेवप. थंय काय लोकांनी इनोव्हेशनां दिल्यो जाल्यार काम ना. फुडें पयशे ते खंय जातात कितें जातात तें मात्र आमकां कळना. कळ्ळें न्हू. पण आमचे सायडीन आदली परिस्थिती निराळी आनी आतांची परिस्थिती निराळी. हे परिस्थितीक आमी आळो हाडूं घालूंक शकना. पण म्हाजी खरी परिस्थिती ही म्हणून म्हाका कळटा. ल्हान मोठो गरीब कोणार प्रसंग येयलो कळ्ळें न्हू. म्हणूनच हांव कोणाक जागा आजून तूं वयता रे ह्या वाड्यार फिरोवन मेलो जाल्यार सक्काळीं म्हाजें दार वाजतलें. पयलें दार वाजतलें दादा अमको मेलो काय हाडा मरे अशें म्हणप. लांकडां ना लांकडां, जागा ना जागा अशें आजून चलता. कळ्ळें न्हय. हेका राजकारण म्हाका लागना. राजकारण लागना. पण ॲक्च्युली तुमच्या खूपच कमी लोक आहात गोंयांत जे अशें कार्य करतात ॲक्च्युली. जे खंय तरी तकलेन विचार जाय उजना की एक्चुअली आपल्याला पयशे जोडपाक जाय कितें करपाक जाय म्हणून. पण आजकाल जे आमी पळयला बारीक बारीक लेवल तुमकां एग्जांपल दिलें पॅन हॉस्पिटलांतले पयल्या उचलाकूच विचारूंक ना की म्हाका कितें जालां हेका परत उतराक की पयशे आपल्याक दी. बरोबर. प्रत्येक बारीक बारीक तुका एंट्री मेळटली सारक्या. सो म्हाका तुमच्या वांगडा खुबशे विशय उलोवपाक जाय आसले बट एक टायमाचो एक मर्यादा धरचो पडटा. आनी एक्चुअली हांव तुमकां सांगपाक सोदता की म्हाका तुमच्या वांगडा आनीक 2-3 अशे विशय आहा ते हाताळपाक जाय. तुमी बेगीनच आमी हाताळया. बरें 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 बरें.